गुड मॉर्निंग आणि वेलकम बॅक आयज सगळ्यांक तुमकां वेलकम न्यू ब्लॉगांक आनी आतां म्हगेलो दीस कॉमेस जालो हेल्थना पावून येयलें आनी हांव आतां काल म्हाका फोन येयलोलो म्हज्या मिशिनानू एक पार्ट गेलो आसलोलो तो ऑर्डर करूंक पडटालो आनी हांव ह्या दिसांनी फ्रॉम 3 months आनी म्हगे भयणीगे मिशीन हिंगा हाडलो तुमकां खबर आसतली तेदोन सांगलो हांवें लास्ट ब्लॉगा सांगलो तुमकां सो तेगे मिशीन हांव यूज एक्चुली हांव दोनूय यूज करतालें आनी मोदें मागीर म्हगे मिशीन तें कितें तरी तेजो एक पार्ट फूट तो गेलो तेजो आनी दोनूय मशीन सर्विसींग करून गेलोली हांवें लास्ट मंथ इन एंड ऑफ डिसेंबर ओ समथींग हांवें करून गेलोली मागीर न्हू ताणें तें पार्ट ऑर्डर केलोलो हाडपाचो आनी म्हगे मशीन खंयचें आहा जाल्यार म्हगे मशीन न्हू उशा जेनमी एल्युअर आनी मागीर म्हगे मशीन चोय न्हू म्हगे भयणीनूय घेयलोलें सो दोगांयली आमगे सेम मशीन आहा आनी हांवें तेदोन तें घेयलो तें न्हू म्हाका पडलो तें 6,000 2009 घेयलो हांवें आनी आतां चलो तो 2025 स्टार्ट जाला म्हळ्यार चोय तुमकां 2 hours म्हगे मशीन आनी एकदम बेस्ट सामकें आनी तें कितू पूण यूज केलें ना आसतलें मशीन आतां शिंवपाक बट इट इज नायस आनी म्हाका तो एक न्हू अंधेरी इश्टा एक मॅकॅनीक आहा न्हू मशीन मॅकॅनीक आहा तो न्हू इतलो बरो न्हू सामको तो खंयच्या टायमार म्हाका एमर्जंसी म्हगे एमर्जंसी तो येता कितले अशें करून हांव केन्ना एक पाट आसता की न्हू म्हगे लायट सारकी पावना एक पाट आसता की न्हू म्हगे सामकें अर्जंटली घेवपा आसता आनी कितें ना कितें जाता मशीन आनी तो फोन मारल्यार बरो रोखडो येता हिंगा अंधेरी इश्टा न्हू हा तेगे वर्कशॉप आनी आतां तेणें म्हाका काल फोन केलोलो पार्ट येयलो हा आनी आमगे दोनूय मशिनाचे बल्ब गेलाय लायट आनी ते लायट ना जाल्यार न्हू म्हाका तें ब्लॅक बीन शिंवपा मागीर म्हाका मातशें प्रॉब्लम जाता म्हगे दोळ्यांक आनी ताका लागून हांवें ताका सांगलेलें म्हाका 2 बल्बूय बीन दवर म्हूण आनी काल म्हाका फोन करतालो सकाळीं मागीर हांव काल भयणीगेर गेलोलें आनी मागीर रातीको हांवें सपोर्टून फोन केलो तेणें म्हाका तूं यो आनी व्हर म्हूण आनी तो म्हाका म्हणपाक तूं मशिनून गेली यो कित्याक आपूण तुका तें घालून दिता पार्ट थिंगा कित्याक तें सकयल ओपन करूंक पडटा आख्खें सो आतां हांव चिंतालें आतां वचून येयल्यार बरें म्हूण कित्याक म्हाका हें मशीन हें यूज केलें म्हाका सुद्दां ऑलमोस्ट 20 to 25 days जालें आसलें तें यूज केलें ना मशीन तें पार्ट ना म्हणून सो आतां हांव वयतां आनी ताका घेवन घेता आतां भायर सरता 11 o'clock आपयलें तेणें म्हाका आतां 10:35 जालें मातशें ट्रॅफीक सोबीत आसता दिसता वचपाक सबवे क्रॉस करून मातशें सोबीत आसता ट्रॅफीक सो आतां वयता आनी हांवें म्हजें मशीन रेडी केलां व्हरपाचें ओके सो वयता आनी मागीर येयले म्हणटरी मेळटा तुमकां आनी आयज हांव न्हू तुमकां म्हगेलें पॅन्टलून शॉपिंग दाखयतलें आमी बँड्रा गेल्लीं तेदोन आनी तेशें दवरलो हा तितूंत हांवें एक सलवार घायलोलें एक ड्रेस घायलोलो बाबाय बर्थडेक आनी एक कुर्ता यूज केलोय हांव सगळें दाखयता तुमकां मागीर येयले म्हणटरी ओके चलो सी यू ऑल मागीर सायडीन वयतलें जालें आतां म्हगेलें जेन बीन जालात म्हगेलें सगलें काम काबार आनी न्हू हांवें तुमकां सांगलोलें हांव आयज तुमकां म्हगे शॉपिंग दाखयता म्हूण पॅन्टलून शॉपिंग आमी गेले जायते न्हू एक्चुली एंड ऑफ जानेवारी गेलोली आमी पॅन्टलून शॉपिंग म्हणजे आमी गेलोली बँड्रा अशी बेश्टी म्हूण पूण मागीर न्हू थिंगा सेल चोयलो पॅन्टलूनाक आमी जस्ट भितर सरली बेश्टी आनी आय जस्ट लायक सो मेनी थिंग्स न्हू म्हाका बरें बरें मेळना जायते एपार आनी तेंगे सेलाचें मेळ्ळें म्हाका सगलें सो हांव तुमकां दाखयता आतां सगलें कित मेळटा तें सो फर्स्ट ड्रेस तुमकां दाखयता कॉलर आहा तेका वयर कॉलर आहा तेका सो हो न्हू फर्स्ट ड्रेस हो ड्रेस एक्चुली म्हाका एंकल लेंथान जाता आनी सगळे ट्राय बीन कोन्न हाडलाय आनी हो ड्रेस म्हाका मेळ्ळा 600 सो म्हाका दिसता 600 म्हणल्यार पासून न्हू म्हगे भाशेन बरें आहा मटिरियल बीन बरें आहा तेजें आनी एक तेका फ्रील आहा नॅकाचेर आनी स्लीव्स न्हू तेजे अशें कोन्न आहाय विथ द कफ
सो हे न्हू म्हाका सगळें 600 म्हणल्यार बरें जालोलो मुगे भाशेन आनी मागीर मुगे घोव म्हणपा लागलो तूं आनीक घे म्हूण एसलें सेम हितून कित्याक सायज अवेलेबल आहलोली ताका लागून हांवें न्हू आनीक कलर घेयला तो दाखयता तुमकां होय कलर न्हू बरो आहा अच्छा दिस इज ऑल्सो द सेम पॅटर्न पूण न्हू म्हाका हेजे न्हू बेल्ट मेळ्ळा तेजे बेल्ट मेळना म्हाका ते ड्रेसाचे बेल्ट येयलो ना बट इट इज ओके आय कॅन वेअर तेजे म्हाका न्हू ब्लॅक बेल्ट बीन घालपा मेळटा कितें सो दीस 2 ड्रेसीस आनी न्हू आनी एक ड्रेस आहा आय जस्ट लव द कलर म्हाका हेचो कलर न्हू बरें दिसताय आनी तेजे स्लीव अशें करून आहाय हिंग इलास्टीक आहा तेका हो ड्रेस तुम मुगेलो लास्ट व्हिडिओचेर चोयलो आसतलो हांवें तो एलकनागे बड्डेक घायलोलो ऑलरेडी पूण तुमकां हालीं दाखोवपा लागून थंय हाडला ताका न्हू मातशें ऑल्ट्रेशन करूंक पडटा म्हाका हिंगा कित्याक न्हू हें सुबेज आहा तेंगे लेंथ सुबेज आहा आनी इलास्टीक मातशें टायट करूंक पडटा सो हांव हें टायट करतलें मागीर आनी हो शॉर्ट ड्रेस नी लेंथ आनी तेजेरूय न्हू बेल्ट आहा वचें हो म्हाका कलर सामको लायक जाला आनी हे मटिरियल आय थिंक इट इज जॉर्जेट तें मटिरियल सो दीस इज द वन आनी एक पॅन्ट ट्राउजर गेला सो दीस इज द ट्राउजर हे म्हाका गोवान गेला कित्याक ताका हो कलर लायक जालो ताका लागून तो म्हाका म्हणपा लागलो तूं होच घे म्हूण सो दीस इज वन ऑफ इट हे एक पॅन्ट आनी न्हू हांव आतां टी शर्ट दाखयतलें टी शर्टां चॅक इन टी शर्ट दिली न्हू म्हाका सेलाचेर मेळ्ळी सगळीं इन टी शर्टां 300 सो हो प्रिंट म्हाका बरो चलो सो ताका लागून हांवें घेयलो प्रिंट इन डेली वेअर न्हू बरें पडटाय घालपाक हांव आतां बाबा ट्युशना बीन वता आनी इस्कला बीन वता न्हू सो होचो हो एक कलर आहा आनी एक ब्लॅक कलर आहा पूण तें म्हाका सोदूंक गेल्यार मेळना तें हांवें ऑलरेडी एक पाट घायला पूण सिंपल ब्लॅक प्लेन ब्लॅक आहा तें आनी हें सगलें जालें पॅन्टलून आनी हांव बेंड्रा गेलां आनी स्ट्रीट शॉपिंग करून आसतना येना तशें करून जावपा शकना सो स्ट्रीट शॉपिंग म्हणजे तेंगे स्टॉल्सांचें तें हांवें हो एक कुर्ता घेयला हो कुर्ता ताका हिंगा अशें करून हें आहा ही पट्टी आहा आनी हो मेन हांवें कुर्ता कित्याक लागून घेयला जाणा तो हे वर्का लागून न्हू कलरा लागून न्हू पूण तेजे सकयल ही पट्टी आहा न्हू ताका लागून म्हाका एसो हांव न्हू मटिरियल न्हू म्हाका एसो बऱ्यो दिसताय घालपा पासून न्हू म्हाका बरी दिसताय एशे करून डिजायन ह्या डिजायनांची सो हेजे खंयचे कलर पेर करपा आतां पिंक येल्लो आनी म्हाका जाता ऑरेंजूय बीन आहा तेजेर ऑरेंजूय बीन आहा सो इवन गोल्डन पॅन्टाचे पासून म्हाका तें पेर करूं मेळटा सो दीस इज ऑल्सो वन आनी एक केलें हें पिंक पिंक हेजेर असो सिंपल एम्ब्रॉयडरी वर्क आहा तेजेर आनी स्लिवांचेर न्हू हिंगा एक धाकटीशी पट्टी आहा आनी सकयल म्हण तूं कांय ना तेजे सकयल प्लेन तो एक पॉकेट आहा सो म्हाका पॉकेट आसलो बरी दिसताय ते मुगे 2 ड्रेस आहाय न्हू तांकांय पॉकेट आहाय आनी हें म्हाका सुद्दां मुगेल्या ऑफ वायट पॅन्टाचे पासून वयतलें आनी हांवें आनीक टॉप केलें न्हू तें हांवें ऑलरेडी 2 पाट घायला पूण म्हाका तुमकां दाखोवपा जाय आसलें खंयचें तें आनी हो मुगेलो फेवरेट कलर ग्रीन हो ही कुर्ताय हो हांवें ऑलरेडी घायला आनी हें न्हू हांवें पेर केलोलें एक पॅन्टाचें दाखयता तुमकां अशें करून पॅन्ट हें ऑफ वायट पॅन्ट हें क्रॉफिट मार्केट्सान हाडलेलें माय हजबंड गॉट इट फ्रॉम क्रॉफिट मार्केट हे 2 पॅन्ट आसले तेणे म्हाका हें हांवें हेजेर पेर केलोलें आनी द मटिरियल इज सो सॉफ्ट न्हू बट इट बरें सामकें सॉफ्ट आय जस्ट लव्ड इट आनी हें एक पॅन्ट दाखोवपा जाय आसलो म्हाका हांवें आजून पासून यूज केलें ना अशें करून वर्क आहा ताका सकयल आनी हें सगलें कॉटन मटिरियल चिकन आनी सकयल अशें करून ताका नेट वर्क आहा हें हांवें आजून पासून यूज केलें ना चोयता हांव कित्याचें घालपा मेळटा तें म्हाका तें मुगे ब्लॅक हेजे पासून वयता तें म्हाका दिसता हांव तें हेचेर पेर करतलें हेचेर पेर करता हांव चडशें दिसतलें बरें म्हाका दिसता आनी हे पॅन्ट न्हू मुगेलें 2 हेजे वयता हेजेरूय वयता आनी हेजेरूय वयता
सो आय सी हाव आयल वेअर इट. आनी हांवें एक पॅन्ट घेयलोलें, हांवें डिमार्टान गेलो हांवें तें आजून पासून यूजूय केलें ना. बरें कॉटन पॅन्ट तें. तुमकां खबर आसतली न्हू सिना ती येयलें ते दोणो बॉम्बे आमी डिमार्टान गेल्लीं. सो न्हू तेणेंय बीन घेयलां येसलें सेम. म्हाका दिसता एक पाटी आमकां मॅच करूंक पडटो म्हण केदो गोंयांत वयता दोणो. सो बरें मटिरियल सामकें सॉफ्ट कॉटन. आनी ताका न्हू हिंगा फ्रंट बेल्ट दिलो हा आनी आख्खी इलास्टीक आहा आनी सायड पॉकेट्स आहा अशें करून. सो म्हाका कलरूय बरो दिसलो आनी ती स्टायलूय बरो दिसली. दो हांव क्रॉप टॉप बीन घायना, क्रॉप टॉप घायल्यार बरें दिसतलें हेचें, पूण हांव घायना, म्हाका ती बरी सूट जायनाय क्रॉप टॉपां. आनी न्हू त्या दिसा लास्ट आमी भायर सरपा टायमार एक टॉप चोयलें. तें हांवें चिंतिल्लें हांव तें टॉप न्हू ह्या पॅन्टाचे मॅच करतलें आनी घालतलें ह्या टॉपाचेर, पॅन्टाचेर सॉरी. तें म्हणल्यार वायट. आनी तें म्हाका तेजी एक लेस आहा ती म्हाका इतली लायक जाल्या सामकी. सो दीस इज द वन. अशें करून शर्ट कॉलर आनी ते स्लीव्स चोया तुमी. ते स्लीव्स चोयले आनी सो ब्युटिफूल. तुमकी लेस दिसती पोटा आसतली न्हू स्लिवांची. आय जस्ट लव्ड दीस स्लीव्स. म्हाका ही लेस इतली लायक जाली न्हू सामकी. आनी ती न्हू बेश्टी बीन ना, सामकी बरी आहा ती लेस. कॉर्डेडा भाशेन अशी ती लेस सामकी अशें करून. सो वन्स आय वेअर इट इट विल लूक लायक दीस. अशें करून दिसता ती. म्हाका दिसता फुडें स्लीव मातशें लांब आसतलें, म्हाका ऑल्टर करूंक पडटलें. बट इट्स ओके. आय लव द स्टायल ऑफ द स्लीव्स. द लेस घायली ती न्हू म्हाका बरें दिसलें. आनी हे आनी हांवें बराबर मॅच करतलें आनी घालतलें. तें एक ब्लॅक टी शर्ट आसलें न्हू म्हाका मेळना, हांव सोदतालें खूंय आहा तें म्हूण. म्हाका आजून पासून मेळना तें. तें ऑलरेडी यूज केलो हांव घायलां हें. हां तूं म्हगेलो लास्ट टू लास्ट ब्लॉग चोयलो जाल्यार न्हू हांवें तें ब्लॅक टी शर्ट घायलोलें कोलाबा गेलें त्या दिसा. केदो नांव कालागोडा. आमी कोलाबा गेल्ली न्हू त्या एक्झिबिशनाक कालागोडा. त्या दिसा हांवें तें ब्लॅक घायलोलें तेजें आहा तें. सो दॅट डे आय वोर इट एंड आय वेंट. सो दीस वॉज ऑल वॉट आय शॉप्ड रिसंट शॉपिंग म्हगेलें. पॅन्टलून शॉपिंग तुमकां पयलीं दाखयलें, मागीर बँड्रा शॉपिंग दाखयलें आनी एक पॅन्ट डिमार्टांतलें. हांवें एक्चुली हांव घेवपा आसना तें, पूण म्हाका तो कलर सामको लायक. आनी कॉटन हांव सारकें मॅड कॉटन क्लोथ्सांक. म्हगे हें पासून न्हू आतां हांवें घायलें तें पासून कॉटन हांव तेंच घालतां कॉटनाचें. बट आय लव कॉटन. म्हाका आनी खंयचें दुसरी मटिरियल न्हू म्हाका बिलकूल लायक जायनाय. वेदर इट इज विंटर समर खंयच्या टायमार न्हू म्हाका कॉटन म्हणजे म्हाका सामकें लायक. आनी कॉटन मातशें डिफिकल्ट जाता, फेर मारूंक पडटा एवरी टायम न्हू, फेर मारूंक पडटा. बट आय थिंक इट इज ओके. वॉट एवर यू नो म्हाका सारकें सुटेबल सारकें कॉटन मटिरियल. आनी हे हांवें घेयलां हे ड्रेसीस एक्चुली कॉटन न्हू, हे सगलें न्हू क्रेप टायप. एक लायनींग आहा हे ड्रेसा तुमी चोयलें जाल्यार न्हू इतलें इन 600 म्हाका सांगाय खूंय मेळटलें अशें करून न्हू. लॉंग स्लीव्स आनी वीथ दीस आनी लायनींग लायक्रा लायनींग चोय हे भाशेन. हे हालीं मुगे कलर्स म्हाका लायक जाले आनी रिजनेबल. 600 म्हळ्यार म्हाका सुद्दां ओके आहा म्हूण, नॉट सो एक्सपेन्सीव ऑल्सो. आनी शिवॉन बीन मेळट जाल्यार वाय नॉट. सो हें सगलें शॉपिंग न्हू पॅन्टलून शॉपिंग आनी बँड्रा शॉपिंग आहा तें सगलें मुगे म्हाका गोवान दिलां. कित्याक ताणें म्हाका सांगलें तो मुगे बर्थडे गिफ्ट खंय. कित्याक मुगे बर्थडे दिसा हांव हॉस्पिटलान आहलोलें आनी सगलें तेणें केलां. ही पेड फॉर एवरीथींग आनी तेणें म्हाका सांगिलां की तो मुगेलो बर्थडे गिफ्ट खंय. सो इट इज थँक्यू म्हणपाचें न्हू. थँक्यू फॉर द गिफ्ट. आनी आय होप यू लायक माय शॉपिंग. हांवें बेश्टो विडियो केलो तुमकां दाखोवपा लागून. एक्चुली हांवें तुमकां दाखोवया आतां कितें कितें घेयलें तें. जाय दिसलें हांव रावतां दाखोवपा तुमकां, दाखयतलें म्हूण. टायमूय मेळना, बिलकूल टायम मेळना. केन्ना शिंवपाचें केन्ना कितें कितें कितें. आयज हांवें शिंवपा मातसो कोतिल्लोसो ब्रेक केला आनी हांवें म्हणलें आयज फर्स्ट थींग हांव तुमकां हें दाखयतलें. सो आय होप यू लायक दीस विडियो. आनी लायक जालें जाल्यार like, share and subscribe to my channel Sarina Vlogs, Goan in Mumbai. And thank you. I want to thank each and everyone who's watching my videos. Thank you for the support and the love. God bless everyone. Bye bye.